नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा कार्यावळीत. सत्याग्रह या कार्यावळीत वो आम्ही आयचो जो एपिसोड करता तो आसा फोंड्या तालुक्यातल्या दोन मतदारसंघा खातीर, फोंड्या आणि शिरोड्या. आणि त्या खातीर आम्ही 4 मानेस्तांक हांगा आमंत्रित केल्यात. थंयच्या समस्यांचेर आणि थंय ते प्रश्न कशे सुटावे करूं येता हाचेर चर्चा करतले. ताचे पयलीं आमी आमचो फोंडेचो रिपोर्टर जो आसा विवेक प्रभू ताणें जे कांय प्रतिक्रिया हाडल्या लोकां कडल्यान त्यो प्रतिक्रिया आमी हांगा पळयतले, आयकतले आनी त्या प्रतिक्रियांचेरूय कितें प्रश्न सुटावे कशे करूं येता हाचेर जाप दितले. आमच्यो फोन लायनी सदां भशेन 6:15 उक्त्यो जातल्यो. फोन नंबर आसात 24904444 आनी 24904445. तुमी आमकां 6:30च्या उपरांत फोन करात, तुमचे प्रश्न मांडात आनी आमचे मदीं जे आमंत्रीत आसात ते तुमच्या प्रश्नांक उत्तर दितले आनी समस्या सुटाव्यो करपाक यत्न करतले. तर आमचे आयचे मानेस्त आसात 40 वर्सां आर्किटेक्ट म्हणून काम करतात आणि तातूंतूच पर्यावरणाचे जे चड तेंच्यांनी ध्यास घेतला. निर्मळ विश्व ही पर्यावरण संस्था NGO आसा, तिचे ते चेअरमॅन आसात कमलाकर सादले. आमचे दुसरे मानेस्त आसात जे पेशान शिक्षक, समाजसेवक, वर्तमानपत्रांतून लेख करतात, आपले बरयतात. ते जावन आसा योगेश खांडेपारकार. फाटली 35 वर्सां जे मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून काम करतात, दोतोर व्यवसायान, तशेंच आदर्श विद्या प्रसारक मंडळा स्कुलाचे ते अध्यक्ष आसात. ह्या संस्थे वतीन 2 स्कुलां चलयतात. तशेंच ते लायन्स क्लबाचे आदले अध्यक्ष आसात. सम्राट क्लबाचे सध्या सेक्रेटरी म्हणून काम करतात डॉक्टर रामकृष्ण पारकर. आणि आयची आमची चवथे मानीस जावन आसा धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्सची प्रिंसिपल, तशीच आदली फोंडेच्या म्युनिसिपालिटीची नगराध्यक्ष आणि सध्याची कावन्सिलर, नगरपालिका वांगडी डॉक्टर राधिका नाईक. फोंडा तालुक्याचे मतदारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. तर तुमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या स्टुडियोन येवकार. सादले बाब, तुमकां कितें दिसता, कशें कितें आसचें मतदार तुमचे आनी मतदारसंघाचे फुडार? फोंड्याच्यो ज्यो समस्या आसा ह्या समस्याची सोडवणूक कशी जावची, हे एक वाडतें शहर आसा. तर त्यो समस्या ताज्यो ज्यो आज आसा आनी फुडें जातल्यो त्यो समस्याची सोडवणूक बऱ्या पद्दतीन जावपाची आनी त्या सोडवणी खातीर काम करपी झटपी असो एक आमदार थंय निवडून येवचो. वैयक्तीक स्वार्था पेक्षा आपलो एक इतिहासीक अशें योगदान ह्या शहराच्या घडणघडणीत ताणें दिवचें आनी निस्पळपणे काम करचें असो आमदार निवडून येवचो अशें म्हाका दिसता. सादले बाबान थोडक्यान सांगतना सांगलें की ऐतिहासीक स्वरुपाचो आपलो स्वार्थ सादिना आशिल्लो असो एक प्रतिनिधी मेळचो म्हणून. पारकर, तुमकां कितें दिसता? शिरोड्यान तशें पळोवंक गेल्यार एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, तातूंत 12 खाटी आसा आनी दिसाक 100 ते 150 पेशंट येतात. आनीक डॉक्टर आसात, ते मेडिकल ऑफिसर्स आसात. म्हाका दिसता की ते 50 खाटाचें हॉस्पिटल जावचें आनीक तातूंत सगळे तरेचे स्पेशालिटी थंय येवच्यो. आनीक पेशंट ते रिफरल हॉस्पिटल जायनासतना सगळे पेशंटांक थंयचे थंय फूल ट्रिटमेंट मेळचें, ही समस्या सगळ्यांत चड मोठी आसा आनी तिजें सोल्युशन जावचें अशें म्हाका दिसता. दुसरी समस्या आसा ती म्हाका दिसता की प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्याच बाबतीन आसा की हॉस्पिटल हें जावंकूच जाय, पूण ताजे बरोबर आमचें जर शिरोडेचें आरोग्य सुदारतलें जायत तर सोकपीट आनी सेप्टीक टँक आनी गटारां व्हांवतात ही पंचायतीन आनी हेल्थ ऑफिसर आनी दोगांनी एक जावन ती बंद करपाची आनी संसर्गीक रोग जे मलेरिया, चिकनगुनिया आनीक दुसरे डेंग्यू सारके जे रोग आसात ते जर ना जातले जायत ही समस्या सगळ्यान पयलीं सोडोवपाची बेजीक गरज आसा. तर डॉक्टर पारकरान थोडक्या भितर आपल्या मतदारसंघात तशेंच सरभोंवतणी भलायकी मळार कितें जावचें, कशें बरें जावचें ह्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो आसात. तुमी तुमचे विचार म्हणात योगेश बाब. शिरोडा मतदारसंघात शिक्षणाची तशी सोय आसा, म्हणजे थोड्याच हातूंत खुबशीं स्कुलां आसात पूण तितलो स्टँडर्ड थंय कमी आसा. आनी एक गजाल म्हणजे थंयचे चडांत चड भुरगे शिरोडेचे भायर फोंड्या, मडगांव, सावड्ड्या अशे वतात. ताका लागून थंयच्या इस्कॉलांक तितली स्ट्रेंथय मेळना आनी चूज करून बरें शिकोवपाकय मेळना. अश्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो पळय आसात त्या हातूंत आमदारान तातूंत लक्ष घालपाक जाय.
शिक्षणाचो इन्स्टिट्यूशन केल्लीं आसात जे आयुर्वेदीक कॉलेज जाल्लें आसा, IT कॉलेज जाल्लें आसा, होमिओपॅथीक कॉलेज जाल्लें आसा, पूण तातूंतल्यान जे सुरवातीक जी बेजीक शिक्षण आसा तें बरें जावपाक जाय. त्या खातीर तांणी ताजो स्टँडर्डा कडेन वाडपा कडेन तांणी लक्ष दिवपाक जाय. दुसरें एक टॅक्निकल स्कूल हें अत्यंत गरजेचें आसा, कारण सगळेच भुरगे काय वयर पावतात, चड शिकतात अशें कांय ना. कांय भुरगे कमी हाजे उरतात. तांकां सादारणशें ITI किंवा टॅक्निकल जर स्कूल करीत जाल्यार तांकां खंय तरी पोटा पुरती तरी सर्वीस मेळूंक शकता. तेन्ना टॅक्निकल स्कूल एक सामकें गरजेचें अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या आमदारान जे कोण निवडून येतलो त्या आमदारान तें करचें अशें म्हाका दिसता. तर शिक्षकी पेशा सांबाळपी योगेश खांडेपारकारान कमी दर्जाचें शिक्षण आसा तातूंत सुदारणा जावची अशें सुचयलां. राधिका बाय तुमचें हांगा म्हाजे बरोबर बशिल्ले सगळे वांगडीन जे सुचयलां ते जर सगळे गोश्टी खरे जातले आनी आमचे जर हे सपनाचे फोंडा तालुका साकार जातले जाल्यार 2 गोश्टी म्हाका दिसता सामके गरजेचे आसा. आनी ते अशें की प्रत्येकान 3 तारखेक मतदानाक वचपाकूच जाय. आपलो हक्क बजावंक. हय, कारण आमी खुबदां पळयता की जे मिडल क्लास लेथार्जी म्हणटा किंवा ॲपथी म्हणटा, जे शिकिल्ले वर्ग आसता ते 3 तारखेक सुटी म्हणून खंय वचपाचे प्रोग्राम करता, खंय भायर गांवी वता. तेन्ना तसले सगळे प्रोग्राम करनासतना जे आमचे आतां ह्या वेळाची जी गरज आसा, आमकां जर आमी एक बदल घडोवन हाडटले, जर त्या बदला खातीर आमी प्रत्येकान आपआपले जे कर्तव्य आसा ते एकदम निश्ठेन करपाक जाय. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता फर्स्ट थिंग दॅट इज व्हेरी नेसेसरी, ईच ऑफ अस हॅज टू गो टू एक्सरसायज आवर वोट. जे नवे वोटर्स आसा, जे जुने आसा, सगळ्यांनी प्रत्येकानी वचून आपली ही जबाबदारी पूर्ण करपाक जाय. आनी दुसरें जें म्हाका दिसता की जें हें आमचें हें गोंय हें एक ल्हान राज्य आसा. आमी सदां म्हणटा हें आमचें भांगराचें गोंय म्हणून, पूण ह्या ल्हान राज्यान जितले हे अँटी सोशल जे एक्टिविटीज आतां आमकां पळोवपाक मेळटा, एक कॉलेजीन प्रिंसिपल ह्या नात्यान म्हाका जाणून येता की आमी हांगा पणजेन जे भुरगे आमचे कॉलेजीन शिकतात तांकां कॅसिनोज लागीं आसा, तांकां बीच सायडाचेर ड्रग्स किंवा आनी कसले नार्कोटिक्स प्रॉब्लम्स आसा, ते सगळे जर आमकां एक पावरफूल हाणें सोडयतलो जाल्यार आमकां एक गव्हर्मेंट अशी जाय की जी ढकलचाल करनासतना दे वील टेक सम व्हेरी फर्म स्टेप्स. आनी असले जर गव्हर्मेंट आमी निवडून हाडटले जाल्यार आमी प्रत्येकान विचार करून तो बदल घडोवन हाडपाक ह्याच ऑपॉर्च्युनिटीचे आमी भांगर करपाक जाय. तर आमची आयची मानेस्त डॉक्टर राधिका नायक हांणी तुमच्या मुखार एक आव्हान केलां की प्रत्येकान ह्या वर्सा ह्या वेळार 3 मार्चाक भायर सरचें आनी मतदानाचो आपलो हक्क बजोवचो. आमी प्रुडंट मिडिया हीच अपेक्षा बाळगता की प्रत्येकान आपलो हक्क वापरतले आनी मतदान जी टक्केवारी कमी जायत चल्ल्या ती वाडयतले आनी एक आपलो प्रतिनिधी निवडपाचो हक्क वापरांत हाडटले. फुडें वचचे राधिका पयलीं नायकच्या हाजे संबंदी एक थोडेशें हांव एड करपाक पळयता. काल एक फुडें काही नागरिकांची एक सभा जाली आनी तांणी अशें ठरयलें की 100% वोटींग जावचें म्हणून नागरिकांनीच प्रयत्न करचो. आनी त्या संबंदी ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक एक अशें एक प्रोसेशन काडचें की आमकां 100% लोकांनी मतदान करचें म्हणून ह्या विशीं काही नागरीक जरूर एक्टीव जाल्ले आसा, पूण हें सर्वंकश अशें जावपाची गरज आसा. आनी हातून हांव हेंय सांगूंक पळयता की आमचे जे कॉलेजीचे भुरगे आसा गोंयभरान तांणी एक हे आपली जबाबदारी म्हणून चड करून तरणाट्यांनी फुडें सरूंक जाय. हय. आमी आमच्या विवेक प्रभून जे थोड्यांचे विचार घेतल्या तातूंत एक आनंद खांडेपारकर म्हणून फोंडेचो आसा, तो कितें म्हणटा पळोवया. नितांत गरज म्हणटी आज शिक्षणाची गरज आसा. जर फाटले कितलेशे वर्सां जर रिजल्ट काडून पळयला आमी SSC बोर्डाचो घेवन आमचे केंद्र जें आसा ते शिरोडेचे भुरगे शिकतात आनी जे एग्जाम दितात त्या हितून जर पळयत जाल्यार म्हाजे कोतान शिरोडा खुबशे फाटीं उरता. जी बाकीचीं केंद्रां आसात, जी 20-25 केंद्रां आसात, जे मडगांव आसा, नावेली आसा, गोंयची जी केंद्रां आसात, बाकीची फोंडा तालुक्याची आसात, तातूंत भितर शिरोडेच्या केंद्रां भितर जे एग्जामी बसतात ते भुरग्यांक
खुबशे कमी फाटल्यान उरतात तेन्ना हे भुरगे उचले पावणे येवपा जी केंद्रां आसा तितून भितर भुरगे आमचे पयले दुसऱ्या तिसऱ्या पावण्यार आमचे शिरोडा केंद्र आसूंक जाय तें आज शिरोडा केंद्र ना आनी जेन्ना जो पर्यंत हे भुरगे SSCची चड शिकून जेन्ना हायर कॉलेजीस हांगा आसात जे आमचे आफ्टर 12th हांगा हायर सेकंडरी आसा आफ्टर 12th इंजिनियरींग कॉलेज आसात होमिओपॅथीक आसात आयुर्वेदीक आसात आनी जायतीशी कॉलेजीस गोंया लागीं लागीं आमच्या शिरोडा मतदारसंघाक आसात दुसऱ्या हितून त्या कॉलेजीन जर वयतले आनी भुरगीं शिकून जर डेवलप जावन जेन्ना भुरगीं शिकतले आनी डेवलप जातले आनी जेन्ना डिग्री घेतले तेन्ना ते भुरगे चड पयस जोडूंक शकतले आनंद खाडेपारकरान जे आपलो विशय मांडला तो तुम्ही तुमच्या सुरवातेकूय खंत उक्तायल्ली. आनंद बाबान जें पळय सांगलां तें खरेंच बरोबर आसा कारण शिरोड्याक शिक्षणाची जी कितें हें आसूं जाय प्रगती ती कमी आसा हें हांवूय मान्य करतां पूण हाका एकच कारण ना ताका खुबशीं कारणां आसात. एक म्हणजे जेन्ना भुरगो ल्हान आसता KGक वता तेन्ना तो घरा कडेन सगळे शब्द ताका कोंकणींतले कळटात तो उलयता कितें सांगूं शकता कितें मागूं शकता आपले विचार दुसऱ्याक सांगूं शकता किंवा दुसऱ्याचे विचार समजूंक शकता शेजाराक किंवा घरच्या हातून आनी घर ही पयली शाळा आसता. तो जेन्ना येता शिकपाक KG भितर तेन्ना ताका हाजेर शब्द पडटात ते इंग्लिशी किंवा मराठी जे ताका सामके अनवळखी आसतात तेन्ना ताची सुरवात पळय आसा ती खंय तरी रखडटा. नाका जबाबदार पालक न्हू. हय जालेंच पण हाका कारणां एकच ना. पालक एकदम पालकांक सामकें बोट दाखोवंक शकना आमी कारण ताका समाजाचे जे बाकीचे वर्ग आसात तेही ताका जबाबदार आसात. पूण हाजेर जर आमी डिटेलान विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता की एक एड्युकेशन पॉलिसी आमची अशी आसूंक जाय स्ट्रॉंग आनी जे सगळे कांय गोश्टीचे विचार करून ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार तसलेच लोक त्या असेंब्लीन पावूंक जाय जे ताजेर विचार करून ताजेर आमकां सोल्युशन्स दिवपाक शकता. शिक्षणाचे महत्व जाणा आशिल्लो मनीस प्रतिनिधी म्हणून थंय येवन शिक्षणा बाबतींत कितें जाता आमी वास्तवता कुशीन दवरतात आनी एक भावनीक दृश्ट्या विचार करतात कारण सुरवातीक जेन्ना सदांच एक हें आसा की जी सुरवात बरी जाता तें अर्दें जिगप जाता अर्दें जैत जाता सुरवात बरी जाता. योगेश बाबान म्हणलां ताजेर म्हाका थोडें एड करपाक जाय की शिरोड्या 7 इश्कोलां आसात आनी ह्या 7 इश्कोलांतल्या 4 इश्कोलांनी सेगीत 2 वर्सां 100% रिजल्ट लागिल्लो आसा. अशें हय म्हणटकच हाजें कारण कितें तर जीं भुरगीं आसात तांचेर शिक्षकांचें लक्ष चड आसता आनी लक्ष चड आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक भुरग्याची अपुरबाय केल्ली वता ताका खंयच्या विशयान तो वीक आसा हें सगळें पळोवन त्या प्रमाणे तांची तयारी केली वता आनी ताका लागून हो रिजल्ट लागता. आमी पळयतात बाकी इस्कोलांनी खूब भुरगीं असतात 100-200 एक वर्गान भुरगीं असतात आनी तांचेर तशें लक्ष दिवपा जाय तितलें दिल्लें वचना आनी ताका लागून मोठे इस्कोला आमी म्हणटात तातूंत सुद्दां 100% रिजल्ट लागना. तर आमी आनी एक विचार मांडला अनिता नायक ते कितें म्हणटा तें आयकुया. अनएम्प्लॉयमेंट कोणाकूच काम ना. 12 वर्सां जालीं थंय एक इंडस्ट्री आशिल्ली मापा म्हणटा थंय नळ्यांची आनी ती इंडस्ट्री कितें जालें कंपनीन आपूण बंद उडयतकीर थंयच्या लोकांक तेणी कितें थोडे फंड दिलो आनी लोकांक काडले कामाचे. आतां ती थंय कांयच इंडस्ट्री ना आनी लोकांक ते पयशे जे आसले ते लोकां कडेन मोडले आनी आतां इतली थंय बेरोजगारी वाडल्या की लोकांक कसलेंच काम ना. लोकांक कोणालो दिसवडो करचो पडटा किंवा शेतां पयलीं आसलेलीं ती शेतां आसलेलीं म्हणून जातालें आतां लोक शेतांय रोयना म्हणजे लोकांची सामकी चड म्हणटा ती अनएम्प्लॉयमेंट असो जावन पडला.